मार्काप्रमाणे सुवार्थ अध्याय 8। 4000 लोकांक जेवण। त्या दिसाने आनी एक संदर्भार व्हड एक लोकां जमो एकठांय जालो आनी तांकां खावंक कांय ना जालें। तेदवा आपल्या शिसांक चडशी आपोवन जेजून तांचे लागीं म्हणलें, ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे भोगतात। फाटल्या 3 दिसांथावन मुजे सांगाता ती रावल्यांत आनी खावंक जेवंक तांचे लागीं कांय ना। आनी आतां हांव तांकां उपाशी घरा धाडीन जाल्यार वेताना वाटेर तीं थंग जातीत। तांचे मदले थोडी पयस थावन आयल्यांत। ताका शिसाने जाप दिली, हांगा हे एकसुरे सुवातेर तांकां उंड्यांनी धादोशी करूंक कोणाक साध्य जायत? तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? विचारे जेजू। 7 म्हणून तांणी जाप दिली। तितल्यार लोकांक धरणीर बसोंक ताणें फर्मायलें। उपरांत ते 7 उंडे घेवन ताणें अर्घां दिवन मोडले आनी तांकां वांटूंक आपल्या शिसां लागीं दिले। शिसांनी ते लोकांक वाडले। थोड्यो ल्हान मासल्योय तांचे लागीं आसल्यो। तांचेर ताणें आशिर्वाद घाल्या उपरांत त्योय लोकांक वाडूंक सांगलें। तीं सगळीं जेवलीं आनी धादोशे जाले। खावन उरले कुडके आरावन काडटना 7 धालीं भरलीं। जेवल्लो लोक चड उणे 4000 जायत। उपरांत तांकां ताणें घरा धाडलीं। आनी तो आपल्या शिसां सांगाता मोचव्यार सोडून धालमानूता गांवांक पयन धरून गेलो। फारिसेव खुणां मागतात। तशें आसता थोडे फारिसेव जेजू सरशी आयले आनी ताचे लागीं तर्काक रावले। ताका पारखून पळोवचे खातीर ताचे लागची एक दैवीक खुणां मागी लागले। इतलें आयकून आपल्या जिवा भितरच सुस्कारून तो म्हणालो, ही संतत कितें म्हूण खुणां मागता? हे संततेक खुणां बिलकुल मेळची ना म्हणून हांव तुमकां खंडीत सांगतां। तितल्यार तांकां फाट घालन तो परत्यान मोचव्यार सोडलो आनी पेले तडीक उतरलो। फारिसेवांच्या खमीरा विशयांत 17। आनी आतां शिस उंडे हाडूंक विसरलेले। मोचव्यांत तांचे लागीं एका वयर उंडो नासलो। अशें आसता जेजू तांकां 17 सांगून म्हणालो, पळया, फारिसेवांच्या आनी तशेंच हेरोदीच्या खमीराची 17 घेया। आनी शिस एकामेका तर्क करन म्हणाले, आमचे लागीं उंडे नात देखून तो अशें म्हणटा जायसय। पूण जेजू हें जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमचे लागीं उंडे नात म्हूण तुमी कित्याक चिंता करतात? आजुनी तुमकां समजना? तुमकां तितलीं पारखूंक कळना? तुमची मोत तितली धाड्डी जाल्या? दोळे आसून तुमकां दिसना आनी कान आसून तुमकां आयकना आनी तुमकां उगडास ना? 5 उंडे 5000 हांवें मोडून दिल्ल्या वेळार कितलीं धालीं कुडके तुमी भरून काडले? 12 म्हणून तांणी जाप दिली। आनी 7 उंडे 4000 हांवें मोडून दिल्ल्या वेळार कितलीं धालीं कुडके तुमी भरून काडले? 7 म्हणून
ताणे साप दिले. तवळ तो तांकां म्हणालो, कशें तर आनीकी तुमकां सोमसाना? बेतसायदांत कुरड्याक दिश्ट दिता. अशें ते बेतसायदाक येवन पावले. थंय थोड्या जाणांनी एक कुरड्याक जेजू सरशी हाडलो आनी ताणें ताका आपडी जाय म्हणून ते पराती लागले. जेजून त्या कुरड्याचो हात धरून ताका हळ्ळे भायर आपोवन व्हेलो. थंय ताच्या दोळ्यांक थिंपी लावन ताणें ताचेर आपले हात दवरले आनी कांयपणी तुका दिसता म्हणून ताचे लागीं विचारलें. आनी ताची दिश्ट फाटीं येवंक सुरू जाली तितलीच ताणें जाप घेवन म्हणलें, मनीस म्हाका दिसतात, पूण रूख सल्लेले बरे म्हाका दिसतात. तवळ जेजून परत्यान ताच्या दोळ्यांचेर आपले हात दवरले आनी तेदवा ताका सारके दिसोंक सुरू जालें. तो बरो जालो आनी आतां सर्व वस्तू ताका स्पश्ट दिसोंक लागल्यो. आनी जेजून ताका घरा फाटीं धाडन म्हणलें, हळ्ळेक बी वेशी जाल्यार ही गजाल कोणाकय सांगिनाका. जेजू विशयांत पेद्रोचे साक्ष. उपरांत जेजू आपल्या शिसा सांगाता सेजारेया फिलिपी नांवाच्या शहरा भोंवतणेच्या हळ्ळ्यांक भायर सरून गेलो. वाटेर आसतना आपल्या शिसा लागीं ताणें विचारलें, हांव कोण म्हूण लोक म्हणटा? ताणें ताका जाप दिली, थोडे तूं स्नानदातार जुवांव म्हणटात, हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात आनी हेर तूं प्रवाद्यां मदलो एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात? पेद्रोन ताका जाप दिवन म्हणलें, तूं क्रिस्त. तेदवा आपणा विशयांत कोणाकय ताणें सांगिनाये म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. जेजू आपल्या मरण आनी जिवंतपणा विशयांत उलयता. आनी आतां मनशा पुतान कश्ट सोंसची मातबाऱ्यांनी, प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका तिरस्कार करची, ताका जिवेशी मारची आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उठची गरज म्हणून तो आपल्या शिसांक शिकोवंक लागलो. तितल्यार पेद्रो ताका कुशीन आपोवन बेश्टावंक लागलो. पूण तो फाटीं सरून आपल्या शिसा मुखार पेद्रोक बेश्टावन म्हणालो, म्हजे सशिलो पयस सर सैताना. देव चिंता तशें तूं चिंतेनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. उपरांत आपल्या शिसांक आनी लोकांक सांगाता आपोवन तो म्हणालो, कोणी मनीस म्हजो फाटलाव करूंक कुशी व्हरता जाल्यार तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो कुरीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. जो कोण आपलो जीव म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटायता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगलो संवसार जोडलोच म्हणया, हातूंत तर ताका कितें फायदो? आपलो जीव फाटीं जोडूंक मनीस कितें दिवंक शकत? ह्या अविश्वासी आनी फातकी काळार
जो कोण म्हाका आनी म्हजे शिकवणेक लसता ताका मनशापूत भाग्यवंत देवदूता सांगता आपले बापाचे महिमेन येवच्या वेळार लसतलो. आमेन.